आज तुमच्या वांगडा न्हू एक रियल लाईफ स्टोरी शेअर करूंक सोदता जो इन्सिडेंट रिलेटेड टू गणेश चतुर्थी. बट आपणाच्या फुडल्यान तुझो अपमान तुझो डिसरिस्पेक्ट आपणाक सोसूंक जायना. गणपती कितें म्हटले, तू तर खरो आसा गणपती बाप्पा, तू तर खरो आसा संवसारान, जाल्यार ह्या भुरग्याक हांगाच दाखय ह्या संवसारान कितें पळय तें. चलता आसतना तोंड वांकडे जालें अशें जालें वांकडे. हे गायज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसत तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आज तुमच्या वांगडा न्हू एक रियल लाईफ स्टोरी शेअर करूंक सोदता जो इन्सिडेंट रिलेटेड टू गणेश चतुर्थी. जे हांव तुमकां सांगूंक सोदता पळय, हे माझ्या सगळ्या मोस्टली हिंदू भावांक खबर आसा, क्रिस्तांव भावांक पासून खबर आसा, मुस्लिम भावांकूय खबर आसा, बट कोणाक खबर ना पळय त्या तेंकां सांगता. ही सारकी रियल इन्सिडेंट, ओके, जो माझ्या फ्रेंडाच्या लायफान घडलेलो फ्यू इयर्स बॅक. हे रियल लाईफ सांगता तुमकां. सो सांगपाक पासून म्हाका गूज बम्स येता, पण हो इन्सिडेंट असो खरो जाल्लो आसा. ओके, आणि ही स्टोरी हांवें अंकिताक एकदा सांगलेली न्हू आणि तेका पासून शॉक लागलेलो. सो गाईज, एक दीस कितें जालें जाणा, माझ्या फ्रेंडाची गजाल सांगता तुमकां. रियल सारकी रियल. हे दोगांय भुरग्यांक हांव वळखता, हेकाय वळखता तेकाय वळखता. सो कितें तें तुमकां सांगता. सो एक दीस कितें जालें की माझ्या फ्रेंडा वांगडा एक फ्रेंड तेजो क्रिस्तांव सो तो गेलो बरें क्रिकेट बीन खेळ्ळे. आणि फाल्यां गणेश चतुर्थी. ओके, आदल्या दिसा तो फ्रेंडा वांगडा घरा गेलो तेंगेर. ओके, घरा गेलो आणि सगळे तेजे डेकोरेशनाक हेल्प केली. क्रिस्तांव भाव म्हाजो हो, आणि फ्रेंड आमचो जो हिंदू, जे कोणागेर गणपती आसा पळय तेंगेर गेलो. सगळे माटोळी लायली, फ्रुट्सां लायली, आणि अशें 3 जायसर तेका हेल्प केली तेणी. ओके, सगळे झाले बरे भशेन. आणि दीस पर्सन जो मुस्लीम म्हाजो कॅथलीक फ्रेंड आसा पळय, इज व्हेरी स्वीट, व्हेरी लविंग अँड केअरिंग, रिस्पेक्टफुल सारको. आणि तो घरा गेलो आणि तेणी आमच्या क्रिस्तांव भावांक थोड्यांक खबर ना न्हू कशें कितें आसता तें, म्हणजे कशें कितें प्रोनाउन्स करप गणपतीचें आनी कितें कितें आहा तें थोड्यांक खबर आसना. सो तेणी कितें केलें, तेका एका फ्रेंडान विचारलें, आरे कायतान, त्या भुरग्याचें नांव कायतान. आणि ह्या भुरग्याचे जे दुसरो भुरगो आहा पळय तो सर्वेश, डायरेक्ट सांगता. ते म्हाजे व्हिडिओज पळयतले, तेंच्यांनी म्हाका खूब सांगला की ही स्टोरी तुमच्या युट्यूबाचेर सांग म्हणून. ओके, हांवें तेंकां सांगलेलें तुमी या सांगा म्हणून, पण ते म्हणटात ना, तो आपणाक नाका म्हणटा दाखोवपाक. सो तेंची स्टोरी हांव तुमच्या मुखार घेवन येता. जालें कितें की तो घरा गेलो. ओके, आदल्या दिसा आमी गणपती हाडटात तुमकां खबर आसा, आणि गणपती सिलेक्ट करपाक पासून कायतान बाप सर्वेशा वांगडा गेल्लो. ओके, आणि तेका कोणी विचारलें, कायतान तुवें सर्वेशालो गणपती पळयला रे, एवरी इयर तेंचो बरो व्हडलो आसता, कसो कितें आसा. कायतानान सांगलें तेजी न्हू देवा कडेन चूक मागता, कितें चूक जाल्यार माफ कर म्हणून. हांव म्हाजें सांगता, हांव उलय तुमकां सांगता आसतना कितें चूक जायत म्हणून. तेणी कितें केली, सांगता आसतना अशें सांगलें की तेजी फुडली जे हें आहा पळय, सोण आसता पळय, अशी गणपती कशी सोण आसता, बरी दिसता पळोवपाक न्हू, अशी आसता. तेणी सांगता आसतना अशें तेजी ते फुडलें नाक आसा तें अशें आहा हें करून तेणी डिस्क्रायब केलें आमच्या क्रिस्तांव भावान. ओके, कायतानान. आणि फुडलो जो मनीस आसा खबर आसा, तो मातसो सुबेड्डो. ओके, कोणी विचारलेलें पळय त्या भुरग्याचें नांव घेयना आमी. ओके, त्या खातीरूच हे 2 म्हाजे फ्रेंड हे व्हिडिओचे फाटल्यान येवंक सोदिनात. ओके, ह्या व्हिडिओचेर येवंक सोदिनात, कित्याक तेका मदीं घेवचें पडटा म्हणून. हांव डायरेक्ट घाली जाल्यार कळना न्हू कोण सर्वेश आनी कोण कायतान तो. ओके, सो जालें कितें, कायतानान तेका सांगलें अशें आहा म्हणून. आणि त्या मनशान न्हू फकाणां गेली. सर्वेशालो गणपती कितें रे ते, असो रे आवय, अशें त्या कडेन मागता चूक जालें जाल्यार माफ कर सांगता आसतना म्हाका. आणि तशें म्हटलें. ओके, आणि
आपूण वयतलो तेंगेर सगळ्यान पयलीं सकाळी फुडें आपूण वयतलो. तो भुरगो सांगूंक लागलो, नांव सांगिना तेजें, कायतानाक सांगूंक लागलो आपूण वयतलो. आरती वाजोवपाक वयतले पळय तेन्ना आपूण वयतलो, पळयतलो कसो कितें आहा पळय तो. आनी हो फुडलो भुरगो जो आहा तो हिंदू हा, क्रिस्तांव न्हू. येयलो. खूब लोक आसले ते, खूब लोक आसले. आनी म्हाजो जो फ्रेंड आहा पळय सर्वेश, व्हेरी व्हेरी पुअर फॅमिलींतल्यान बिलोंग करता, मिडल क्लास फॅमिलींतल्यान बिलोंग करता. आनी एवरी इयर बाबडो तो एवरी मंथ थोडे थोडे पयशे एकठांय करता फुडले चवथी खातीर. आनी कितें काम करता तेंय तुमकां सांगता. म्हाजो जो फ्रेंड आसा खबर आसा सर्वेश, तो एका तांदवाच्या शॉपार म्हणजे एक कितें म्हणटात गो तेका, तांदूळ बीन विकतात भुशारी शॉपार, म्हणजे जे तांदूळ साखर विकता पळय तेजे शॉपार कामाक आसता, साक उखलपाक. तेका 15,000 कितें पेमेंट. ओके. सो तेणी हाडटा आसतना बरो व्हडलो गणपती हाडटा, येदो बीन बरो व्हडलो हाडटा, येदो ब्युटिफूल. आनी सगळ्या लोकां फुडल्यान खूब चेडवां आसलीं, म्हणजे आरतीक येयल्ले लोक, तेंगेर फॅमिली मेंबर येयल्ले. सो आरती वाजली, आरती जाली काय तो भुरगो म्हणलो, कितें रे तुजो गणपती? अरे आमगेर यो रे, पळय रे कसलें डेकोरेशन केलां म्हणून लागलो आपूण. आमच्या गणपतीचें हें पळय रे कशें आहा तें. तुमचें म्हणून लागलो अशें वांकडे आसा मरे, हे तुजे वांकडे आसा मरे, अशें म्हटलें. आनी ते म्हाज्या फ्रेंडाक सर्वेशाक खूब वायट दिसलें, म्हणजे तेका हांगा लागलें सारकें. कित्याक लागलें? आपणागेर येवन आपणाचो अपमान जालो म्हणून, डिसरिस्पेक्ट जालो म्हणून न्हू, लोकांच्या मदीं फकाणां जाली म्हणून न्हू. तेका मनाक लागलें की तेणी जी भक्ती, जी जे प्रेयर्स, जो मोग गणपती वांगडा दाखयला, त्या गणपतीची तेणी फकाणां गेली म्हणून. ओके. हे रियल लायफ स्टोरी तुमकां सांगता. थोड्यांक हांगा आमच्या म्हापशेच्या लोकांक खबर आहा ह्यो इन्सिडेंट म्हापशेचो कोणाक खबर आसा न्हू इन्सिडेंट, कॉमेंट मारून सांगा म्हाका, आमी जाणा म्हणून. सो अशें म्हटलें. आनी त्या भुरग्याक, म्हाज्या फ्रेंडाक सर्वेशाक दुख्खानी रडोंक येयलें. आनी हांव फुड्यान आहा, पूण तेच्या उपरांत तुमकां कितें सांगता. आमी सगळी आरती करता, हांव फुड्यान आहा. तेन्ना आमी युट्यूब व्हिडिओ बीन कांय करिनासले. खूब टायम जालो तेका हे गजालीक, जातले एक 3-4 वर्सां जातलीं. हय जावं शकता, इतलो हांव तुमकां कन्फर्म ना. बट अशें म्हटलें, तेका वायट दिसलें मनान. आनी बाकीच्या लोकांक थोड्यांक वायट दिसलें. कितें रे काय म्हणून लागले लोक सगळे. कितें उलयताय रे तूं, सुटलाय रे तकलेन तूं. आनी थोडे लोक आसता म्हणजे तुमकां खबर आहा न्हू, एक टिपिकल एक आसता पळय, 4 जाणांतलो एक आसता, कोणाची 12 मारली, अरे तेजी चड्डी पळय रे, तेजे केस पळय रे. म्हाका पासून कितले जाणांनी नुको म्हटला न्हू, कितें केस केला रे, कुत्रो कसो अशें. आनी हांसलो. म्हाज्या फ्रेंडान सर्वेशान गणपतीक म्हटलें अशें पांया पडोन. ओके. म्हाज्या फुडल्यान अशें म्हटलें, गणपती बाप्पा, आपूण तुजी भक्ती केल्या, बट आपणाच्या फुडल्यान तुजो अपमान, तुजो डिसरिस्पेक्ट आपणाक सोसूंक जायना. आपणाक हांगासर सोसूंक जायना. दुखानी रडटा. तेणी गणपतीक कितें म्हटलें, तूं तर खरो आसा, गणपती बाप्पा तूं तर खरो आसा संवसारांत, जाल्यार ह्या भुरग्याक हांगाच दाखय, ह्या संवसारांत कितें पळय तें हांगाच दाखय. आनी हांव गेलो. ते अशें जालें सिच्युएशन, मनाक म्हाकाय वायट दिसलें आनी हांव गेलो. दुसऱ्या फ्रेंडागेर गेलो गणपतीक आरती कर. हांव दुसऱ्या फ्रेंडागेर गेलो आरती करपाक. कायतान म्हाज्या वांगडा येयलो. आनी तो जो भुरगो आसलो पळय, तो घरा कडेन गेलो. आनी रात जाली, 7:30 जाली. आनी आमच्या एका फ्रेंडागेर घुमटांच्यो आरती आफयल्ल्यो, म्हणजे वाजोवपाक पयशे भरून वाजयतात पळय ते, नाचतात बीन पळय ते. येयले. हांव येयलो, कायतान येयलो, आनी तो भुरगोय येयलो. आनी आमी वांगडाच वयताले. म्हणजे कितें आहा, म्हाज्या फ्रेंडाचें घर मातशें भितर आहा, रोडार गाडी लावची पडटा आनी आमकां अशें चलोन वयचें पडटा. ओके. सो जालें. आनी तो भुरगो म्हणूंक लागलो आपूण वयता. आनी गेलो. आनी हांव आनी कायतान थंयच रावले. ओके. आरती करता, रातची गजाल ही. जाल्यार देवान ती गजाल त्या भुरग्यान सर्वेशान म्हटलेली ती आयकली. आनी त्या भुरग्यान म्हटलेलें, तुजें कितें रे, तुजो गणपतीचें तोंड अशें वांकडें मरे. तें
सर्वेशान म्हटलेले, गणपती बाप्पा तू तर खरो संवसारान आसा, तू हे कानात दाखय. त्या भुरग्याचे चलता असताना तोंड वाकडे जाले, अहे जाले वाकडे, अहे. आणि उलोवंक जायना आले, काय करूंक जायना आले. आणि तसोच तो घराकडे गेलो, कोणाक गजाल कांयच खबर ना. ओके, म्हाका पसून खबर ना. 2 दीस जावन गेले, तो भुरगो दिसाच ना. तिसरे दिसा कोणी तरी सांगले की आमकां तेका पॅरलायज अटॅक येयला, कितें तरी स्ट्रोक येयला म्हणून. पण तेका स्ट्रोक येवंक नासलो. आमी गेले तेका मेळपाक, म्हणजे भुरग्याक ते स्ट्रोक येवंक नासलो. तो म्हणलो अशें अशें जालें आपणा वांगडा. आनी आमची तरी लायट पेटना, म्हाजी पेटना, आमची कोणाचीच पेटना. ओके. आनी ही म्हाका सर्वेशान सांगलेली की तेज्या वांगडा अशें अशें जालें. सर्वेशान ही गजाल म्हाका सांगलेली की बाबा तेज्या वांगडा अशें अशें जालें रे, तेका स्ट्रोक येयलो. बाबडो तो म्हणटा चुरचुर चल वचोन पोवन येवया. ओके, पोवन येवया म्हणून लागलो. आनी आमी पयलीं गेले. सर्वेश आपणाच्या हितून गेलो की ना म्हाका खबर ना, बट आमी वचोन येयले. पळयताले तेका स्ट्रोक येवंक ना. तो म्हणलो आपूण चलता चलतात आपणाचें म्हणलें तोंड अहें जालें वांकडे. 3 दीस जाले हे गजाली. ओके. आनी तो अहोत हा. डॉक्टराक दाखयले. डॉक्टर म्हणटा काय ना तुका स्ट्रोक ना, तुका काय ना, अटॅक येवंक ना. तेजे सगळे चॅक केले, सगळे ब्लॉकेज बीन कितें आहा कांयच ना, नॉर्मल. मागीर थंयसर जेन्ना ती आरती करी तेन्ना तेणी त्या भुरग्यान म्हटलेलें पळय तुजें तोंड अशें गणपतीचें आहा. थंय एक जाणटो आहलो. ते जाणट्यान कितें म्हटलें, तुवें ते दीस गणपतीक कितें तरी म्हटलेलें, सो देवान तुका घातलो श्राप आनी तुजें तोंड वांकडें गेलें. मागीर सगळ्यांची लायट पेटली म्हणून ते तशें म्हटलेलें म्हणून तुज्या वांगडा जालें. वच गणपतीच्या देवळान वच, पांयां पड, नाक जमनीन घश्टी, चूक माग, तूं सारको जातलो. ते जाणट्यान सांगलें. ओके. हो म्हाजो फ्रेंड गेलो. ओके. आतां गेलो तेन्ना तेजे उपरांत मागीर आमी तेज्या वांगडा ना. ओके. मागीर म्हाका तेजे फूल सगळे सर्वेशान सांगलेली गजाल. आनी मागीर हांव मेळ्ळा पासून तेका दिसता आमच्या वांगडा आमच्या वाड्यारूच भोंवता. ओके. हांव नांव सांगिना. ओके. सो तो आमच्या वांगडा कॉन्टेक्टान ना. आमी तेज्या वांगडा उलयना त्या इन्सिडेंटा उपरांत, कित्याक आमकां देवाचो अपमान केल्लो आवडना. तो भुरगो गेलो. ओके. तो भुरगो गेलो आनी गणपतीच्या देवळान खंय ते तुमकां सांगता, सगळ्यान हांगाले कोण व्हिडिओ पळयता न्हू म्हाजे हे, जाल्यार तेंकां गणपतीचें देवूळ नाशनोळाक गणपतीचें देवूळ आहा. थंय वचोन नाक घश्टिले की गणपती बाप्पा हांवें कितें चूक केल्या जाल्यार म्हाका माफ कर. आनी म्हाजे अशी हालत जाल्या ते म्हाजे हालतीक सुदार दी. चूक जाल्या आपणा कडेन, आनीक चूक जावची ना. आनी तो घरा कडेन गेलो पळय. आनी तेजे दुसरे दिसा न्हिदोन उठोन तो जेन्ना उठलो तेन्ना तोंड तेजें सारकें आसलें. तोंड सारकें आसलें तेजें. सो हेतून तुमी कितें शिकता सांगा म्हाका. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मॅटर वॉट, तूं क्रिस्तांव, तूं मुस्लीम, हिंदू, सीख, कितें सगळ्या धर्माच्या देवाक मानूंक जाय. जशें आमी जेजूक मानता. हे पळय कितें आहा हांगासर पळय गाडयेक म्हाज्या कोत आसा, रोझरी. मुस्लीम देवाक मानता आनी हांव खूद हिंदू. ओके. सो बिलीव इन गॉड. जे देव तुमी मानतात खबर आसा, सगळे समाजातले सगळे कास्ट, सगळे रिलीजन एक, सगळो देव एक. म्हणटा न्हू आमचो साईबाबा, सबका मालिक एक, सगळो एकूच देव. तशें आसता. सो केन्नाच खंयच्याच देवाक डिसरिस्पेक्ट करूं नाका. ही रियल लायफ इन्सिडेंट म्हाज्या लायफान जाल्लो आसा. तुमच्या लायफान जाला जाल्यार तुमी कॉमेंट करून सांगा. आनी ही जी स्टोरी हांवें सांगल्या ही कोण कोण जाणा न्हू जाल्यार तेंच्यांनी कॉमेंट करपाचें आनी सांगपाचें म्हाका. कॉमेंट करून सांगा कोणा कोणाच्या लायफान इन्सिडंट जाला पळय तो. ओके. हे थोड्या लोकांक खबर ना, थोड्या लोकांक खबर आसा. आनी आतां कायतान भायर आसता. तेजें नांव एक्चुली आनीक कितें, कायतान तेका म्हणटात आमी. भायर आसता. भायरसून तो आतां म्हाका दिसता 4 वर्सां ना 2 वर्सांनी कितें आतां येयला. सो तो म्हाका मेवळो पळय तेन्ना आमच्यो त्यो गजाली जाल्यो की उडास रे तुका अवी अशें अशें जाल्लें तें, शी डेंजरस सिच्युएशन न्हू, घाल मरे तुज्या ब्लॉगान, तुमी येया मरे म्हटलें, तुमी या मरे सांगया उलोवया. ना म्हणलो ते भुरग्या खातीर आपूण येयना, आमचे तोंडा फुडल्यानूच रावता न्हू, बरें जायना.
सो तशें ही रियल लायफ इन्सिडेंट. सो नेवर डिसरिस्पेक्ट अशीच एक म्हाका रियल लायफ स्टोरी एकल्यान सांगलेली की अशें अशें देवाक म्हटलें गणपतीकूच तेज्या वांगडा अशें जालें म्हणून. सो ही रियल लायफ हे नेवर तुमकां सगळ्यांक सांगता. नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी गॉड, एनी कास्ट, एनी रिलीजन. न्हू हय तूं कितें म्हणूंक सोदता हेज्या बद्दल? मेन थिंग म्हटल्यार पळय गणपती बाप्पाच्या फुडल्यान अशें केन्नाच म्हणूंक जायना की तुमचें घर धाकटें आहा. न्हू रे अबे, देव कितेंच, सगळें कितेंच. पळयता. देव सगळें पळयता. आतां सायबीण माय आमी सायबिणीक मानता सारकें. सायबीण अशें म्हणिना की कोणाचें तातुलें घर आहा जाल्यार म्हाका व्हरोनाका हांव येयन. ती कितें म्हणटा आपूण तुमी खंयसर आहा थंयसर व्हरा. जेजू खंय जाल्लो गो धाकटुलो जेजू गोट्यान गोट्यान जाल्लो. जेजून थोडीच म्हटलेलें आपण बोंगल्यान रावतलो. धाकटुल्या गोट्यान तो बाबडो विनाउट स्लिपर्स कांय नासतना भोंवतालो. सारको नॉर्मल, सारको सिंपल मनीस सारको. तशें आसता तें. ही तुमकां हांवें ही कित्याक सांगता तुमकां कित्याक पळय तें. म्हाजो जो व्लॉग आहा पळय 2 दीस पयलींचो, कालचो काय कितें तरी, तो ह्या दोगूय फ्रेंडांनी पळयलो. आनी तेतून एका बायलेन हेका म्हटलेलें कितें तुजें धाकटुलें घर, तेतून तुमी गणपती पुजता. सो तेन्ना डिस्कशन जालें की अरे हे आमच्या अमक्या भुरग्यान म्हटलेलें आनी तेज्या वांगडा कितें जाल्लें तें पयल्यार मरे बाबा आमकां भंय दिसता. त्या आंटीच्या वांगडा आनी कितें वायट जावं नाका म्हणून देवा कडेन माग. सो हांव देवा कडेन मागता बाबा ते कोणी कितें म्हटलेलें पळय तिका देवान कितें वायट बरें तेज्या वांगडा जायना पुरो. हांव म्हणटा तुमकां गॉड ब्लेस यू. देव अशें केन्ना कोणाचें वायट करिना. बट सांगता नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन. सगळे देव एक. हांव खूब चर्चीन वयता. म्हाजो जर तुमी व्लॉग पयला आसतले जाल्यार हांवें ज्या दिसा गाडी घेतलेली तेन्ना ही गाडी हांवें फादराक दाखोवन हाडलेली. व्हिडिओ पळया म्हाजे तुमकां कळटलें न्हू. हय इंस्टाग्रामाचेर रील पसून आहा म्हाजी फादरा कडेन ब्लेसिंग्स घालता आसतना फादर कितें म्हाका कितें आजमेत न्हू का तें हय आजमेत अशें मारता अशें. सो तशें आसा तें. सो ही स्टोरी तुमकां जर आवडल्या जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. कॉमेंट करून सांगा हांव कितें सांगता पळय तें तुमकां पटला की ना पळय तें. आनी ही स्टोरी म्हाजी कोण जाणा जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान जाणा म्हणून सांगा. पूण त्या मनशाचें नांव टॅग करूं नाका. कोणाची स्टोरी आहा पळय ती न्हू तेजें नांव टॅग करूं नाका. आनी येस मेळटा तुमकां एक नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. खूब जाणां विचारता म्हाका ते तुमचे रॅप जो किचनान मारला तो खंयसून हाडला, कितल्या रुपयांक हाडला, कशें कितें हाडला तुमकां फाल्यां सांगता. फाल्यां डेफिनेटली सांगता तुमकां. आनी ट्राय करता तुमकां कोणाक एकल्याक गिव अवे करपाक तो रॅप. ओके 2 रॅप दिता येदे मोठे दाट सारके. सो गिव अवे करपाक ट्राय मारता इफ पॉसिबल. ओके सो लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यां नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टाटा गुड नायट बाय बाय बाय.